आम्ही थळावे म्हणजे गल्ली बॉयज जाल्यार बाकीचे सगळे दिल्ली बॉयज. गोवा फॉरवर्डाच्या सुप्रीमोन थळावे आणि राष्ट्रीय पक्षांची करून दिल्या वेगळी वळख. मोपा विमानतळ परत एकदा वादाच्या भोवऱ्यात. आता जाल्यार तुळसकरवाडीच्यो जमनी मेजपाक सुरवात. थळावे विचारतात, आता आमच्या जमिनींचेर दोळो. मर्यादेत राहून मनोवची पडली मडगावची दिंडी. मंदिर वाठारात धार्मिक विधींक सुरवात, पूण रद्द केल्यो सगळ्यो भौशीक कार्यावळी. भाविकांनी दिवचें सहकार्य, देवस्थान समितीचो उलो. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. मोपा वाठारात परत एकदा थळाव्यांचो अस्तित्वा खातीर संघर्श सुरू जाला. पेडणेची तुळसकरवाडी मोपा विमानतळाचीच कुशीक आसा. मोपा विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी तेंचे भितोडक येवन जेन्ना जमिनी मेजपाक लागले, सगळ्यांकच धपको बसलो. ह्यो जमिनी आमच्यो अशें सांगत लोकांनी तांकां आडोवपाचो यत्न केलो. तेंच्या वाठारांतलीं झाडां मारपाक लागल्यात, थळाव्यांनी आरोप केला. मोपाचे जमनीर विमानतळ आकार घेवपाक लागला, पूण थंयचें वातावरण शांत जावपाचें नांव घेयना. सरकारान आमच्यो जमनी घेतल्यात आनी आतां आमचे कडेन पुरायेन आडनदर करपाक लागला अशी थळाव्यांची भावना जाल्या. कांय दिसां आदीं कासरवाड्यांत असोच वाद जाल्लो, जेन्ना धनगर भावांक दिल्ल्या जमनीची तेंच्यांनी बांदलेले गोटे मोडपाक सरकारी यंत्रणा पूर्ण तयारेन इल्ली. आतां मोपा विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी आमच्यो जमनी येवन मेजपाक लागला अशें तुळसकरवाडीच्या लोकांनी आरोप केला. त्या संबंदांतलो कसल्योच नोटीसी तांकां दिल्ल्यो नात. आमच्या जमनीचेर तांणी दोळो दवरचो न्हू, थळाव्यांनी मागला. सरकार सगळी तुळसकरवाडी घेवंक सोदता. त्या आमची भुरगीं बाळाकूय जातली. आमी आमच्या ह्या गांवांत आमी कश्ट करून आमच्या भुरग्या बाळाक वयर काडली, आनी त्याच्या पूण आतां सरकार जर व्हरता आमची भुरगीं बाळ जातली खंय, आमी रवतलो खंय आनी आमकां कसा हें जातालो. आमकां दुसऱ्या गांवांत आमकां कसाच जावचा ना. आमकां दुसऱ्या गांवांत एक बडी मागता तर दुसरो गांव आमकां दिवचो ना. हेचेर ऑब्जेक्शन आमच्या सरकारान आमच्यो काजी घेतल्यो. आमची जागा आसा ती आमकां परत दिवची, आमी दिवचो ना. आनी आमची भुरगीं बाळां आसा शिकलं न्ही, तांकां कामाक बऱ्या ठेवची. जमीन खंय मारले हेंच्यांनी काडून, तेंच्यांनी पयलीं सांगच्या आदी हेंच्यांनी रातोरात काडून येयले काजी सगळें कातून दवरले. कोणे कापली? गव्हर्मेंटान तेंचे हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजी कोणाक दिल्या न्हू, तेंच्यांनी कापले. ते आमकां कांयच खबर ना. तेन्ना तुमच्या घरात एक आता खुटी सरकारान पहिली जमीन घेतली आणि आता आमच्या घरात एक खुटी मारपाक गेले. हेचेर गव्हर्मेंट काय करता, आमकां कसली फॅसिलिटी दिता काय? आमकां बश्टच खुटयो मारल्यो काय सांगत ना, सांगाकच ना, अजिबात सांग ना. आमकां खुटी मारताना बघले तेव्हा आम्ही तांकां कित्याक मारतात काय म्हणून विचारले, आडायले. हेचेर गव्हर्मेंटान दखल घेवची. आमी दिवचो ना. 25,000 कशे मेळत ते आमचे 300 मुनां असले, 300 मुनांतले एकय दवरूंक ना. सगळे मारले, लॉस करून दवरले लोकांक, म्हाका एकल्याक. आनी ते सरकारान सगळे घेवन गेलो काजींचें उत्पन्न. कांयच दिवंक ना तुका आनी कांयच दिवंक ना आमकां. आणि आता काल ते लास्ट हांगा आमच्या वयकच अशें सुमार ते सर्वे करपाक गेले रस्त्याचे म्हणून. विचारले तेंचे रस्त्याचे सर्वे करता म्हणून सांगले. ते काल तांकां म्हणजे आमी आडायले ती. आनी तेंचे सेपरेट आमचे 2-3 सुमार बारीक मोठे आसले रोपे. आता 2-3 वर्सां जाली तेंच्यांनी कातरून टाकली. मुना तेंच्यांनी कळटली म्हणून अर्देशी हुपून पुरली दुसरे कडेन व्हरात. आनी आतां 2-3 वर्सां जाली, पूण आतां 2-3 वर्सांचं आमचें नुकसाण कितलें जालें तेंच्यांनी कित्याक आमकां दिवंक ना. तेंच्यांनी काय मेन्शन कांयच ना, खंय पेपराचेर कांय. सगळ्यांचे आतां 3 वर्सां जाले न्हू, आतां हे 3रे वरां, पूण आमकां एक पयसो तेंच्यांनी अजून दिवंक ना. 3 वर्सांचे कितले नुकसाण जालें ते तुमी पळयात. आनी त्या भायर आमची आणखी किनरी आसले, भितर माट्टी आसल्यो. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. गोंयच्या 60व्या मुक्ती वर्साचे प्रदर्शन करपा खातीर गोंय सरकारान 100 कोटी मोडपाचें ठरयलां. काँग्रेस आनी गोवा सुरक्षा मंचान ताका हरकत घेतल्या. राज्य सध्या कोरोना महामारीच्या संकटांतल्यान वयता. हे 100 कोटी वैजकी सुविधा आनी उपचारा खातीर वापरूं येताले अशें तेंचें म्हणणें. पळयात.
गोंय सरकारान गोंयचें 60वें मुक्ती वर्स राज्य आनी राष्ट्रीय पांवड्यार व्हडा दबाज्यांत करपाचें ठरयलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तशी घोशणाय केला. विविध कार्यावळीक केंद्र सरकारा कडल्यान राज्य सरकाराक खंय 100 कोटी मेळटले अशें तेणी सांगलें. ताका हरकत घेतना गोवा सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष नितीन फळदेसाय म्हणटा, होच पयसो उदरगतीचे प्रकल्प, शिक्षण, भलायकीचे साधन सुविधा सारकिल्ल्या गजाली खातीर बरे तरेन वापरूं येतात. आयकात. सरकारान जी 60 वर्सां पूर्ण जाल्या मुक्तीक, ताका लागून जो कार्यक्रम आत्ता आयोजीत करपाचे आसा, गेल्या फुडल्या एक वर्सभर विविध प्रकारचे कार्यक्रम, अशा प्रकारचे एक हे जे आसा वक्तव्य जे आसा ते मुख्यमंत्र्याच्या सगळी कडेन चालू आसा. आणि तेतून आनी एक विशय आसा की आत्ता जो मुख्यमंत्री दिल्ली गेल्लो आसा, तो अशें म्हणटा की 100 कोटी आपण केंद्र सरकार कडेन मागतलो आणि त्या 100 कोटी आपण ह्या सगळ्या वर्सभर ह्या कार्यक्रमाक आपण त्याचा उपयोग करतलो, अशा प्रकारचे ते आसा. ह्या गोष्टीक गोवा सुरक्षा मंचाचो आक्षेप आसा. हेजें कारण म्हणजे आमकां गोवा मुक्तीची 60 वर्सां पूर्ण जाल्या म्हणून आमकां अभिमान आसाच. म्हणजे जे स्वातंत्र्य सैनीक ह्या लढ्याक लागून लढले आणि किंवा आत्ता जिवंत आसा त्यांच्या बद्दल आमच्या मनान एकूणच आदर आसा. पण त्याच बरोबर सरकार जे आत्ता 100 कोटी जे म्हटलां की त्याने आपण खर्च करपाचे आसा वेगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमांत, तेजेर आमचो आक्षेप आसा. आमच्या गोंयाची स्थिती आत्ता जी आर्थीक स्थिती आसा इतकी बिकट जाल्ली आसा ह्या स्थिती की आमकां खबर आसा सरकार प्रत्येक म्हयन्यान लोन प्रत्येक बँकेसून काडटा. कर्मचाऱ्यांचे पगार आसतले ताका लागून लोन काडटा, आनी खंयचे प्रोजेक्ट आसता ताका लागून लोन काडटा. आमकां खबर आसा अनेकांचे विशय जे आसा ते अजून पेंडींग आसा. म्हणजे खलाशीचो विशय आसा, हो अजून तांकां अनुदान दिवपाचे ते अडकलेले आसा. त्याच बरोबर जवळजवळ 55,000 कर्मचारी जे आसा हांचे घराचे भत्ते कमी केल्ले आसा. असे अनेक विशय आसा. त्याच बरोबर आत्ता शिक्षणान आमी पळयलें जाल्यार शिक्षणान सुद्दां स्थिती जी आसा ती बिकट जाल्ली आसा. हे सगळ्या महामारीन आमकां खबर आसा अनेकांचे धंदे जे आसा ते बंद जाल्ले आसा, अनेकांक नोकरी ना. अशें सगळी स्थिती आसतना, महामारी आसतना चालू, अशा सगळ्या स्थितीन आमी गोवा सरकार जो आसा अशा प्रकारचो कार्यक्रम साजरो करता, हेच खरें विचित्र आसा. जाल्यार दुसऱ्या वटेन विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा, इतलो पयसो मुख्यमंत्र्यान केंद्रा कडल्यान मेळयले हें बरें केलें, पूण सद्याची गोंयची कोवीड महामारींतली अवतिकाय पळयल्यार भलायकी सेवे खातीर आनी गोंयची कोसळिल्ली अर्थवेवस्था सुदारपा खातीर ताचो बरो वापर करूं येतालो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तोयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आमी थळावे गल्ली बॉयज ते दिल्ली बॉयज. शेनवार दिसा गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान मल्लीनाथी केली. गल्ली आणि दिल्ली बॉयजा मदलो फरकय त्याने विस्काटावन सांगलो. तो म्हणटा, गल्ली बॉयज म्हटल्यार रिजनल पार्टी आणि दिल्ली बॉयज म्हटल्यार आम आदमी पार्टी आणि बीजेपी. आम आदमी पार्टीन हातात घेतलेल्या विजेच्या प्रश्नाकच विजयान शॉक ट्रीटमेंट दिवपाचो यत्न केलो. तो म्हणटा, वीज सोडून कोळसो, डबल ट्रॅकिंग, पोरण्या गोंयचो कोयर प्रकल्प असे कितलेशेच विशय असले हाताळपाक. वीज हो डिबेटीचो विशय जावपाक शकना. तो चडांत चड 2020च्या वेंचणुकांचो विशय जावं येता. A man connected to Manohar Parrikar did a survey and put everywhere की कितले जाता 35% मतां 35% मतां आका म्हणून कोणाक ती आपाक आयले येवं ना 32 सीट. कितले मेळ्ळे सीट? हांव गेल्लो दिल्ली तेन्ना. म्हाका आमची पार्टी गोवा फॉरवर्ड म्हणजे नांव वचून आसलें मरे आशिल्लें. अरे आमी वी आर गल्ली बॉयज, these are Delhi boys and the Delhi boys are buying you. This is what is unfortunate. आणि सगळ्या कडेन गोंयकारांक ताणी ते यशस्वी जाले गोंयकारांक फोडपाक. जयशेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1800 मतां पडली, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितलीच पडली. विनोदाच्या कॅन्डिडेट आमकां जॉइन जालो पयलो, नवो कॅन्डिडेट घालून तितली पडली. अरे कॉमिक मरे. अरे जेन्ना इश्यू आहा डबल ट्रॅकिंग, जेन्ना इश्यू आहा कोळसो, जेन्ना इश्यू आहा ओल्ड गोवा, तूं हाडटा इलेक्ट्रिसिटी बील कितें आनी हायलायट जाता, डिबेटी जाता ताजेर. ओल्ड गोवाचेर डिबेट जायना. अरे
गोंयचो साहेब म्हणटा मरे तुमी आतां आमी पळयलें हें घालें तें होल्डिंगा पावरफूल होल्डिंगा मरे सनबर्नाची पसून इतली नासता हा कितें पळय मरे तूं क्वॉलिटी पळय मरे काय बरी आय रियली लायक दीस PR एजन्सी आय थिंक द PR एजन्सी इज वर्किंग फॉर बोथ वी हॅव टू चॅक इट्स वर्किंग फॉर बोथ फॉर द सावंतवाडी एज वेल एज द अदर वन ते पळोवंक जाय कशें कित्याक दे आर ऑल दिल्ली बॉयज दे आर नॉट गल्ली बॉयज लायक अस वी आर गल्ली बॉयज काँग्रेसीन पयस केल्ल्यान तेका पर्रीकाराच्या फुडारपणा खाला तयार जाल्ल्या भाजपा सरकाराक तेंको दिवचो पडलो पूण सावंत सरकाराक सपोर्ट दिवप ही व्हडली चूक आशिल्ल्याचें तेणें मान्य केलें. चूक आमची जाली की हो जो सावंतवाडी सरकार आयलो तेन्ना आमी भायर सरूंक जाय आशिल्लें ते भायर सरले ना ही आमची चूक जाली आमी लोकां कडेन खूबदां माफी मागल्या तें हांव एडमीट जाता पूण जो सरकार हाडलो आनी ताजे खातीर हें जाता म्हणटा पळय तें आय डोंट एडमीट ऑन द कॉन्ट्ररी आय फील दे पुश्ड अस टू द वॉल थिंकींग दॅट देयर ओनली कन्सर्न वॉज टू कीप अस आउट. माय क्वेश्चन टू द काँग्रेस इज दीस 3 आमचेर कॅन्डिडेट घाले न्ही 4 घाले 4 जाण आशिल्ले आमी 3 निवडून आयले आमी जर 3 पडिल्ले कोण येवपाचे आनी आमी जर पडिल्ले तिगूय जाण कोण येताले रे BJP येताली. सो तेन्नाचे गोंयचे काँग्रेसीक BJP आयिल्ली जाय आसली हें डडडीत क्लियर आहा आनी सगळे गोंयचे जनतेन हाचेर विचार करचो. अरे आमचेर कॅन्डिडेट घाले पळय आमी पडून काँग्रेस येताली काँग्रेस इज इवन अ क्लोज सेकंड इट इज अ डिस्टंट थर्ड डिस्टंट द होल वर्ल्ड नोज दॅट दे कॉन्टेस्टेड टू स्प्लिट द वोट. हे बांगड्यांक विकते घेतल्या होलसेलीन कंप्लीट होलसेल घेतल्या आमकां कोणें विकते घेवंक नाशिल्ले आमी आसतना बीफ बॅन म्हणून जाल्लें नॅशनल बीफ बॅन डिक्लेअर जाल्लो पर्रीकाराचेर प्रेशर घालून आमी परते करूंक लायले पर्रीकाराचेर आमी प्रेशर आशिल्लो आनी हो प्रेशर बेनिफीट आसलो मायनॉरिटी कम्युनिटीक आनी चड करून सेक्युलरिझम राखपाक गोंयांत. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवचे दिंडीक आरंभ जाला. हरी मंदिर देवस्थानात विविध धार्मीक विधींक सुरवात जाल्या पूण भौशीक कार्यावळींचेर मर्यादा येयल्यात. सरकारान भलायकेक लागून घालून दिल्ल्यो मर्यादा पाळप सगळ्या खातीर बंधनकारक आसा. देवस्थान समितीनय तेचें भान दवरलां. अनुदिंडीचें स्वरूपच बदललां. दिंडी निमतान लोक गायन भजनाचो आनंद घेताले दिंडीत वांटो घेताले पूण अंदू कोरोनान हे खोशयेचेर विरजण घातला. कोरोना व्हायरसाचो भाविकांक बादिकार जावचो न्हू गर्देंतल्यान तो गोंयभर पातळचो न्हू हेची दखल घेत मंदिर समित्यांनी दिंडींतल्यो बैठको आनी भौशीक कार्यावळी रद्द केल्यात. दिंडेक मर्यादीत स्वरूप येयलां. भाविकांनी सहकार्य करचें अशें समितीन मागलां. यंदाची दिंडी उत्सव 111वो ह्या हरिमंदिरान नव्या हरिमंदिरान 3रो उत्सव आमी मनयतात. सद्या परिस्थितीत सगळ्यांक खबर आसा की अशी परिस्थिती उद्भवली आसा जाचे करून सगळे निर्बंध लागलेले आसात म्हणून हो यंदाचो दिंडी उत्सव आमी एक लिमिटेड प्रमाणात केल्लो आसा. सार्वजनीक कार्यक्रम सगळे रद्द करून जे धार्मीक विधी करपाचे जे आमी देवळांत सगळे केल्ले आसात. 22 तारखेच्यान हो उत्सव सुरू जालो अष्टमीक कार्तिकी शुद्ध अष्टमीक आनी आज हो दिंडीचो मुख्य महोत्सव 28 तारीख कार्तिकी शुद्ध त्रयोदशी आज साजरो जाता. त्या निमित्तान आमी आज सकाळी महाअभिषेक नैवेद्य आरती जाली सगळ्यो पुजा अर्चा जाली आनी देवळान समिती तर्फे आमच्या कमिटीच्या वतीन सत्यनारायणाची महापुजा जाली आनी आज दनपारां महाआरती जाली. त्या दिसती आयज दिंडीची पालखी बी आमी भायर सरचे ना ह्या महामारीमुळे म्हणून लोकांची गर्दी दिंडीची पालखी वचची ना पण एक वारकरी संप्रदाय आमचे जे भक्त आसतात येताले ते वारकरीचं एक रिप्रेझेंटेशन म्हणून सांगचें आज ह्या मंदिरान फक्त कमिटीचे सदस्य ही पोती जी आसा जी आमी पालखेन बसून दिंडी ती शहरातून वताली ती पोती घेवन आमी ह्याच देवळाच्या भोंवतणी विणा आनी पोती हे जे वारकऱ्यांक जे कितें आसा ते घेवन आमी ह्या मंदिराक प्रदक्षिणा मार सांगचें मागतले आनी एका तरेन हे दिंडीचे जे वारकरी संप्रदायाचे ह्या भक्ती आसा ताळ प्रदक्षिणा घालून 5 हांगाच समाप्ती करतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.
आणि आता एक नजर खेळामळांचेर. जानेवारीच्या दुसऱ्या सप्तकात जातल्या गोवा प्रोफेशनल लिगाची येजमानकी गोवा फुटबॉल संघटना करतली. संघटनेचो अध्यक्ष चर्चिल आलिमावान तशें जाहीर केलें. तशेंच गोवा एचिंग असोसिएशनाच्या किओना रजनीन RSX बायलां विभागांतले राष्ट्रीय सेलिंग चॅम्पियनशिपीत रुप्या पदक मेळयलें. जाल्यार लेझर रेडियल वुमन कॅटेगरीत पल कोलवाळकरान 5वी सुवात राखली. GFA गोवा प्रोफेशनल लीग हरशी ऑगस्टात सुरू जाता, पूण कोविड महामारीचे फाटभुंयेर ही लीग डिसेंबरात फुडें धुकल्ली. जानेवारीत राज्य फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षान जेन्ना लिगाची येजमानकी करपाचें निश्चित केलें तेन्ना आशेचें किरण दिसपाक लागला. सामनो चड करून एकेरी जावं येता. फुटबॉलच्या मोसमाचे निमणे कडेन तो जावं येता. GFAचो जोवितो लोपेस ह्या संबंदात गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात. The Goa Professional Football League, organized by the Goa Football Association, is expected to start from the second week of January 2021, and it will be played in a single leg format, and that will be all matches to be played at the Duler Stadium in Mapsa. It should have all the 12 teams, but confirmation is awaited. There will be a new sponsor for the event, and the sponsor is coming all the way from Kolkata for giving a very good mileage in terms of viewership, because the stadium will be not open for the fans, so it will be a closed. All the teams will be there, and the teams will have to undergo the main SOPs due to the COVID-19 situation. When we talk of the main COVID-19 SOPs, all the players and the officials of the teams will have to produce a certificate to say that they are not suffering from COVID-19. This certificate will have to be issued 4 or 5 days before their match. Then there will be a temperature checkup, subsequently sanitization of the hands. Then the rooms where they will go, they will be sanitized, and fogging will be undertaken. So maximum precautions that can be taken due to this unfortunate COVID-19 situation will have to be in place. We are calling the teams to share with them what is the protocol to be followed, and we are meeting on the 4th of December to finalize the draw and all the other things that are needed for the launch of the Goa Professional League. गोवा यॉचिंग असोसिएशनच्या किओना रजनीन सिनियर नॅशनल सेलिंग चॅम्पियनशिपात RSX बायलां विभागात रुप्या पदक, जाल्यार पल कोळवाळकरान लेजर रेडियलांत 5वी सुवात मेळयली. पल ह्या विभागात सगळ्यात उण्या पिरायेचे सर्तक. तिचे बरोबर हेर अणभवी सर्तकांनी आपली कुशळटाय दाखोवन पलान आपलें स्थान नक्की केलां. शेनवारा गोंयकारांनी सामान्य तापमान अणभवलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत तापमानात तसो व्हडलोसो फरक जाणवलो ना. वातावरण सर्वसामान्यच आसलें, जाल्यार दक्षिण आनी उत्तरेंत उणें तापमानय सामान्यच रावलें. मुरगांवां चडांत चड 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली, जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दिसून येयलें. दर्यादेगे पासून 75 किलोमिटराच्या अंतराचेर रावपी दक्षिण महाराष्ट्रांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्या लोकां खातीर हवामान खात्याची कसलीच सुचोवणी ना. मात 28 नोव्हेंबराक गुजरात दर्यादेगेर 75 किलोमिटराच्या भायर मात वाराक 45 ते 55 किलोमिटर ह्या वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. मालदीव, लक्षद्वीप आनी दक्षिण अरेबियन दर्यार 1 ते आनी 2 डिसेंबराक वाराक 45 ते 55 किलोमिटर वेगान वारे व्हांवूं येता अशें हवामान खात्यान सूचित केलां. गोवा 365 ब्युरो. आणि गोवा 365च्यो आमच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचेर अजून तरी वॅक्सिन येवंक ना, देखून घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.